नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मायनिंग डिपेंडंटाची गोय पॅरलायज करपाची तयारी, मायनिंग सुरू करूंक शक्य ते सगळ्या उपायाचेर जाली चर्चा, कांय जायना जाल्यार पणजे आंदोलन करपाचो निर्णय। मायनिंग बंदीचेर उपाय काडपाक मार्ग ना, कॅबिनेटाचेर अजून जागमाग ना, केंद्राची मजत ना, सरकारान वडयले खण अवलंबितांक उबंत। गोयच्या मायनिंगेची सुत्रा भायल्याकडच्यान वचत जाल्यार तयार जातले अनेक प्रश्न, गोयच्या पुलिसांक हुस्को, भायल्यांक लागून कायदो वेवस्थेचेर जातलो परिणाम। परिकाराक सोडून मुख्यमंत्री पदा खातीर फक्त सुदिनाक पाठिंबो, एमजीन केले जाहीर, पक्ष सोडचो ना म्हणून सुदिनान दिले कार्यकर्त्यांक उतर। मोपा विमानतळाचे काम राज्य सरकाराच्या मंत्र्यानूच वडयले बंद, मंत्री बाबू म्हणटा आमकां फटयले, कामाक सध्या हाडले भायल्याच्यान ट्रक, मगोच्या मंत्र्याची आंदोलनाची तयारी। आणि रिलायन्स वन पावले गोवा कॉर्पोरेट लिगाच्या फायनलीत, सेमीफायनलीत डीवाय पाटीलाचे 4 रन्सांनी जोडले जैत, 3 विकेटी घेवपी कमलेश नागरकोटी मॅन ऑफ द मॅच। मायनिंग सुरू जायना जाल्यार सगळे मायनिंग डिपेंडंट गोय पॅरलायज करपाची तयारी करतात। पयली सगळ्या संबंधितांक मेळटले लोकांची परिस्थिती कानार घालतले, ना जाल्यार 16 तारखेक उत्तर गोंयांत आनी 17 मार्चाक दक्षिण गोंयाच्या मायनिंग डिपेंडंटाची बसका घेतले। उपरांत गोयभर आंदोलन करपाचे ऑल गोवा मशीन, बार्ज आनी ट्रक धनी आनी हेर मायनिंग डिपेंडंटांनी थारायला। तांची फोंड्यां मिटींग जाली। तेन्ना हांव एकूच विनंती करता सबंद गोंयचे मायनिंग डिपेंडंट लोकांक की सगळ्यांनी आपापल्या गांवांनी मिटिंगो घेवच्यो, आपापल्या गांवांनी जे लोकांक कळना तांकां सांगचें मायनिंग आतां बंद जाल्ली आसा, फुडें न्ही कांयच आमचे कडेन सोर्स ना, तेन्ना आमी उपाशी मरतले, हेची प्रत्येकाक जाणीव करून दिवची। आनी प्रत्येकान भोवसंख्येन दोनूय नॉर्थ गोवाक आनी सावथ गोवाक ज्यो मिटिंगो जातल्यो त्या मिटिंगेक हजर रावचे आनी आपले विचार व्यक्त करचे। 16 तारखेक मिटींग नॉर्थ गोवाक जातली आनी 17 तारखेक सावथ गोवाक मिटींग। पूण मायनिंग हे चालू करपाकूच जाय, कित्याक दॅट इज द सेकंड लार्जस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर फॉर गोवा। सो तेच बंद पडलेले खूब एम्प्लॉयमेंट जातलो आनी इट्स अ मॅटर ऑफ अवर लायव्हलीहूड। एकूच निर्णय आसा, आमच्यो मायनिंग, आमचो धंदो, आमचो रोजी आमच्या बाळ भुरग्यांचो फुडलो फुडाकार आसा तो आमचो चालू उरपाक जाय, हो आमचो डिमांड आसा। आनी तो जर जायना जाल्यार आमी गोवा पॅरलायज करून सोडटले। मायनिंग बंदीक लागून राज्यात जनतेचेर संकश्ट आयला। राज्याची येणावळी बुडटा आनी खणीचेर पोट भरपी 1.5 लाख लोकांच्या फुडाराचो प्रस्न उप्रासला। सीएम नासतना कारभार थंड पडला, निर्णय घेवंक नेमिल्ले 3 फुडारी व्हडलेशे कांयच करूंक शकनात म्हणून मंत्री फ्रांसीस मान्य करता, सुदीन उलोवंक तयार ना। खासदार सावयकार आनी श्रीपाद भाऊ जातले म्हणून वेळ मारून व्हरतात, कॅबिनेटाची जागमाग ना। सुप्रीम कोर्टाचो खणबंदीचो निर्णय गोयच्या अर्थवेवस्थेक मोठो धपको दिवपी, मात राज्य सरकाराक अजून मार्ग काडप जमना। तातूंत सीएम परिकार उपचाराक अमेरिकेत, खण मंत्री तोच आनी मुख्यमंत्री पदाचोय ताबो ताचेच कडेन। निलेश काब्रालान कारभार ठप्प जाला म्हूण उलोवन दाखयला। मायकल म्हणटा सरकार घडोवंक दिल्ली सावन आयिल्ल्या फुडाऱ्यांनी आतां उपाय काडचो। मायनिंगेचेर उपाय काडूंक मुख्यमंत्र्यान नेमिल्ल्या 3 सिनियर मिनिस्टरांची बुधवारा बसका जाव येता, मात मंत्री फ्रांसीस सांगता त्या कोतान सीएम नासतना 3 जाणांनी निर्णय घेवनय काय जावपाचे ना। तांणी निर्णय घेतलो जाल्यार पासून तो मुख्य सचिवा कडेन धाडप, उपरांत सीएस तो अमेरिकेक सीएमा कडेन धाडटलो, मागीर सीएम कितें करप ते थारायतलो। हे सगळे जाता मेरेन मायनिंग बंद पडटले हे मात निश्चित। ओबीसी गव्हर्मेंट कडेन मांडपाक जाय म्हणून तो निलेश काब्राल डायरेक्ट गव्हर्नरा कडेन गेलो आनी गव्हर्नरा कडेन मांडलें। गव्हर्नरान सांगलें तुका 3 मेंबर कमिटी एडवायजरी कमिटी अपॉयंट केल्या, तेंचे कडेन मांड विशय। पूण हितून शॉर्टकट नासता, तो मायनिंग इश्यू हा तो कॉम्प्लेक्स इश्यू। एक विषय म्हणजे तेंचो सुप्रीम कोर्टान 15 तारखेर बंद केला मागीर आनी ऑप्शन करपाचें। दुसरो विषय हा
तो कन्सेशनराक लागता की ना तो 9 मेंबर बेंच केला आणि सुप्रीम कोर्टान डिसिजन अजून घेवंक ना. हो दुसरो विशय जालो. आनी तिसरो विशय म्हणजे जे मायनिंग लोक एफेक्टेड आहा पळय तेंचे फुडाराक कितें जातलें. आनी चवथो विशय बंदी हाडली 15 तारखेर मार्चाची आनी ऑप्शन जावसर कितें जातलें. पूण म्हाज्या वतान म्हाज्या समज आहा पळय ते प्रमाणे सुप्रीम कोर्टात तेन्नाच मांडपाक जाय हे विशय आनी हे विशय सोडोवपाक जाय. ओके, दिल्ली रेकमेंड केन्ना पर्यंत करतले तुमी एक्चुअली सुप्रीम कोर्टात तुमचे एज अ स्टेट एडवायजरी तुमी कमिटी तुमी दिल्ली धाडूंक जाता. आमी पयले एडवायजरी कमिटीन डिसिजन घेवपाक जाय. ते मागीर सीएमाक वयतले. सीएमान ते मान्य करपाक जाय की नाकारपाक जाय. तेजे फुडले कारवाई मागीर जातली. खासदार नरेंद्र सावयकार मात अजून जातले म्हणूनच सांगता. We have apprised the central leadership as well as the central government also. They're well aware of the entire situation. So therefore, I'm quite hopeful that some solution would be worked out, and so that the mining operations can resume in the state of Goa. श्रीपाद भाऊचे जापत असल्योच. मायनिंग परत सुरू करपाक कितें उपाययोजना करप हाजे विशीं स्ट्रॅटेजी तयार जाल्ली आसा. आणि त्यामुळे गोंय हे बाकीच्या राज्या भाशेन हे न्हय की गोंयाक एक वेगळ्या मायनिंगाचे हें आसा कायदे आसा. कारण मायनी जी आसा त्यो प्रायवेट आसात, त्यो सरकारी मायनिंग न्हय. आणि त्यामुळे ह्या संदर्भात परत सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून किंवा गरज पडल्यार सरकारी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ताचे तोडगा काडपाचें ठरलां. काम गोंय आतां ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू आसा. फुडल्या आठवड्यात कोण तरी येवन वतले अशें असो एक अंदाज आसा आनी आमी सतत फॉलोअप करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या मायनिंगेची सुत्रां गोंया भायल्यांच्या हातान वचपाचो प्रस्न जसो हांगासरले मायनिंग कंपन्याक आनी मायनिंग डिपेंडंटांक जसो सतायता तसोच पुलीस खात्याकूय सतायता. मायनिंग भायल्यांच्या हातात वचत जाल्यार भायले कॉन्ट्रॅक्टर, कामगार, ट्रक येतले तांकां लागून कायदो वेवस्थेचेर मोठो परिणाम जावंक शकता अशें तांकां दिसता. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण गोयच्या मायनिंगेचे ऑक्शन जावंक शकता. ऑक्शनाक लागून गोंया भायल्या कंपन्यांक गोयची दारां उक्ती जाल्यात. एकूणच हाका लागून गोयचे शिस्तबद्ध मायनिंगूय धोको निर्माण जाला. भविष्यांत कितें वाडून दवरला हो प्रश्न जसो गोयचे खण मालकांक, मायनिंग डिपेंडंट आनी बाकीच्या लोकांक जसो पडला तसोच गोयच्या पुलिसांकूय पडला. मायनिंग बंद जायत जाल्यार गोंयांत मोठ्या प्रमाणात बेकारी वाडटली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचेर बरो उपाय काडूंक ना जाल्यार मायनिंग लिजांचे ऑक्शन जातले आनी गोंया भायल्यो कंपन्यो भितर येवंक शकता अशें एक सिनियर पुलीस ऑफिसर प्रुडंटा कडेन उलयलो. मायनिंग बंद जावन ऑक्शन जायसर आनी मागीर मायनिंग सुरू जाय मेरेन हांगासर बेकारीचो प्रश्न खूबच वाडटलो. हाका लागून गुन्हेगारीतूय वाड जावंक शकता. तशेंच भायल्यो कंपन्यो हांगासरले मायनिंग बिझनसांत सरत जाल्यार ते भायले कॉन्ट्रॅक्टर, कामगार, ट्रक हाडूंक शकता. हाका लागून वेगळो इश्यू तयार जावन कायदो वेवस्थेचेर परिणाम जावंक शकता अशें हो ऑफिसर उलयलो. पगार आनी ट्रान्सपोर्ट रेटी वयल्यान फाटीं मोठो वाद जाला. मायनिंग कंपन्यांनी हो प्रश्न कांय प्रमाणात सोडयल्लो. ट्रक मालक, कॉन्ट्रॅक्टर आनी चडशे कामगार गोंयकार आशिल्ले. ताका लागून हो प्रश्न सुटलो. पूण आतां भायल्यो कंपन्यो थळाव्यांचे आयकतले काय, थळाव्यांक समजून घेतले काय हो प्रश्न आसा. गजाली जाग्यार पडूंक ना जाल्यार परत वाद जायत रावतले अशें दुसऱ्या ऑफिसरान सांगलें. सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरीचो आमी आदर करता, पूण गोंय सरकार आनी केंद्र सरकारान गोंयची मायनिंग गोंयकारांचेच हातान उरपा खातीर बरो उपाय काडीत जाल्यार गोंयचे बरें जातले अशें पुलीस ऑफिसर उलयले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.